भुरग्यांनी इंग्लिशी वांगडा कोंकणीचें गिन्यान घेवप गरजेचें। हालींच जाल्ले नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षेत 900तली फक्त 17 भुरगीं नापास जाल्यांत। नापास जाल्लीं भुरगीं बिगर गोंयकार आसात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच नवीन शैक्षणिक धोरणा अंतर्गत दर एका शाळेंत संस्कृत शिक्षक नेमतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। मंगळारा कला आनी संस्कृती संचालनालयांत जाल्ले भाशा पुरस्कार भेटवण आनी पुस्तक विमोचन सुवाळ्यात मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे येनातेन उलयताले। आज मराठी, कोंकणी आणि संस्कृत खूप बरें दिसता की संस्कृत क्षेत्रात सुद्धा गोंय सारकेल्या राज्यांतल्यान आमी मराठी आणि कोंकणी दिताच, नो डाऊट। ही पहिलीपासून आमी मराठी, कोंकणी आमच्यो दोन्ही भास आणि ह्या भासा खातीर सदोदीत म्हणजे साहित्य क्षेत्रात काम करपा खातीर प्रमोट केलात। बट संस्कृत भाषा ही भाषा आजकाल आमचे बरेचसे स्टुडंट्स म्हणजे लँग्वेज म्हणून घेवपाक लागल्या, ती शिकपाक लागल्या। इन लॉंग रन हांवें म्हटलां की फुडल्या येता त्या एड्युकेशनल हितून संस्कृत टिचरूय बी स्कुलांत दिवपाचें आमी थारायलां आनी जेणे करून संस्कृत वाचन, संस्कृत लेखन हेंय भुरग्यांचें वाडटलें आनी ज्या पद्दतीन उरलेल्या लँग्वेजी खातीर ती सपोर्टीव लँग्वेज आसतली। संचालनालय आपल्या अंतर्गत येवपी वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे भाशा लँग्वेज संवर्धन करपा खातीर जे आमी म्हणटा खूब मोठ्या प्रमाणात आमी प्रमोशन करीत आसा। विशेष करून कोंकणी लँग्वेजच्या प्रमोशना खातीर आज आमकां नवीन तरणाट्या भुरग्यांची गरज आसा आनी ते तरणाटे भुरगे फुडें येवचे हांव कळपा खातीर म्हणून सुद्दां मुद्दामून आयच्या म्हाका ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान उलयता की पयले फावटी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ह्या हातूंतल्यान आमी कोंकणी पेपर सब्जेक्ट म्हणजे MCQ क्वेश्चन्स विचारपाक सुरवात केली। पयलीं आयज पर्यंत कोंकणी भाशा ही कंपल्सरी ही केन्नाच डायरेक्ट एग्जामीन येवंक नासली, पयलेच फावटी स्टाफ सिलेक्शनान येयली आनी 900 भुरग्यां पैकी सांगपाक खूब बरें दिसता की फक्त 17 भुरगे फेल जाले, म्हणजे सगळे जाण पास जाले, जेणे करून तांकां कोंकणी बरी वाचूंक येता। आनी फेल जाल्यार तेंची हांवें नांवांय पळयलीं कोण आहा काय म्हणून हे पळय जाल्यार तांची नांवां सरनेमां पळयल्या उपरांत दे आर नॉट ओरिजिनली गोंयकार म्हणून तर हांवें कित्याक सांगलें की बरेच जाण आमी म्हणजे गोंयकार भुरगे सरकारी जॉबांनी कशे येतले जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन जो प्रोसेस सुरवात केला तो स्पेशली तांकां ती इन फ्युचर आत्तां आमी फक्त MCQ सुरवात केल्या। इन लॉंग रन जाल्यार कोण आनीकूय प्रमोट जावपा खातीर बरोवपाकूय कोंकणी वेवस्थीत दिवपा आतां फक्त ऑब्जेक्टिव्स आशिल्ले आमी जाका म्हणटा इन लॉंग रन ते बरोवपाचें जर आसत जाल्यार ती बरोवचें शिकचें पडटलें। त्या खातीर म्हणजे फक्त 17 भुरगे जर सोडले जाल्यार 900 पैकी 900 भुरगे हे त्या पेपराक पास जाले। पण आनी एक बरी गजाल आसा की 100% मार्क जाका पडटा ऑटोमॅटिकली ही इज गेटिंग द प्लस पॉयंट, कारण 4 पेपर जर असले जाल्यार कोंकणी 10 पैकी 10 पडपी भुरग्याक ऑटोमॅटिकली जर बाकीच्या सब्जेक्टान जर एक 5 मार्क कमी पडले आसत जाल्यार हे 10 पडल्या कारणान तो भुरगो फुडें वता। म्हणून कोंकणी लँग्वेजीचेर जोर दिता आसतना आमी स्टाफ सिलेक्शनान तेय प्रमोट करपाक सुरवात केला, म्हणजे ज्या अर्थी